पिरियड तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येत आज राजधानी हांगासर आयले तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। आमच्या भारतीय जनता पार्टीत पुन्हा प्रवेश करपा खातीर हांव तुमचे खूप खूप स्वागत करता। आणि निश्चितच म्हणजे बाब बावीन यांनी सांगले, बाब अध्यक्ष यांनी सांगले की मार्मागुआ तालुक्यात भारतीय जनता पार्टी ही एकदम घट्ट जाल्ली आसा, एकदम आमची ताकद वाढलेली आसा। आणि हेच दाखवून दिता की 2022च्या निवडणुकीत आम्ही आज हांगा येवन आमी खूप भावूक जाले। आज आमचो खरो भावूक दीस हो आमचो। ह्या एका झेल्या खातीर आमी 5 वर्सां रावले। खरे 5 वर्सां फाटल्यान आमी खंय तरी थोडो मतभेद जालो आनी आमी इंडिपेंडंट रावले। पूण खंयच आमी एक दीस पासून तुम्ही भाशणां पळयात आमी पक्षाच्या अगेन्स्ट आमी केन्नाच एक शब्द काडूं ना। कित्याक शब्द काडपा सारको नाशिल्लोय बी काय। कित्याक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतकूच केन्ना पासून आसा ते आज पर्यंत खंय तरी डेव्हलपमेंट करीत आयिल्ले आसा, करत आसा आणि हाच्याय फुडें करतले, हाच्या बद्दल दुबावूय ना। दाजी आणि त्याची पूर्ण टीम हांच्यानी भारतीय जनता पार्टी सोडून खंयच्याच पार्टीन वचप ना अशें ठरयलें। आणि ताका लागून 5 वर्सांपर्यंत ताणें ज्या तरेन सुरवातीक सांगले की भारतीय जनता पार्टीचो हो शेलो घेवपाक आमी रावल्ले आणि आज बरें दिसता, कारण आज आमचो मनीस परत एकदा पार्टी भितर आयिल्लो आसा। ताका लागून हांव त्याचें अभिनंदन करता, तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। आणि ऑपोजिशन जे आसा ते कितें उलयता हाचेर आमी पळयनात, कारण ग्रावंडाचेर जे काम करपी जर कोण खरो आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा। 2017 थोडेशे मतभेद जाले आणि तेन्नापासून त्या तुम्ही सायटीक जरी रावले असत पण भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधी वचून खंयच्या तरी एका वेगळ्या राजकीय पार्टी बरोबर गेले असे तुम्ही कोणेच करू ना। 2017 तुम्ही सगळ्यांनी अपक्ष निवडणूक दाजीच्या फाटल्यान उभे रावले। आमच्या उमेदवाराक 8,500 आणि दाजीक 7,500 एकूण 15,000 मतदान हे भारतीय जनता पार्टीचेच मतदान आशिल्लें। 16,000 आज एक बरें दिसता, कारण हे सगळे तुम्ही एक जाल्ले आसा। आणि आमचे मंडळाचे अध्यक्ष दीपक नाईक आणि संपूर्ण टीम हांच्यानी सगळ्यांनी मिळून येणारी निवडणूक जी आसा 2022 या निवडणुके भितर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक तुम्ही नक्कीच थंय निवडून दितले हातून मातूय दुबाव ना। आयज वास्कोचो मंडळ अध्यक्ष असल्या नात्यान म्हाका एक बरी खुशी भोगता। गेल्या फावटीच्या इलेक्शनाक आमी झगडलेले तेन्ना वास्कोच्या आमदाराक एक 8,500 वोटिंग पडलेले आणि दाजी सरकार इंडिपेंडंटाक 7,000 वोट पडलेले। जवळ जवळ आयज वास्को मतदारसंघात 15,000 लोकांची आमकां शक्ती वाडलेली आसा। हांव दाजीचे अभिनंदन करता। वास्कोसून त्यांनी इतली संख्येन हांगा तुमकां हाडल्या बद्दल सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटात। आणि आमी सगळेजण मेळून भारतीय जनता पार्टीचे जे पयलींचे कार्यकर्ता प्लस हांगा तुम्ही जे नवे जमलेले आसा, आमी सगळेजण मेळून आमी वास्कोचे सीट हाडपाक जाय आणि परत ते वास्कोन कमळ खेळोवपाक जाय।